One agenda of this government. This government wants to clear by using the pandemic. So basically this coronavirus pandemic is being used by the government to complete its huge anti-environment, anti-people agenda within one day. So एक पॅन्डेमिकाच्या नावान, कोविडाच्या नावान गोंय विरोधी सगळो जो एजेंडा सरकाराचो आसा तो ते बुलडोज करूंक सोदतात एक दिसान. आतां 3 आठवड्याच्या सेशनान जी बिलां पास जावपाची आशिल्ली ती बिलां विच इन्क्लूड्स 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनन्सां आनीक 5 बिलां ते 1 वरान पास करूंक सोदतात. सगळे डिमांड्स जे 3 आठवड्यान पास जावपाचे आसले ते एक धपक्याक ते पास करूंक सोदतात. सो बेसिकली लोकशाहीची हत्या एक दिसान ते करूंक सोदतात. 1 डे मॅच 2020 कशी खेळटात तशी हे 2020 वर्सान हो सावंत सरकार सगळ्या गोंयचे दिवाळे काडून एक धपक्याक सोडटा. आतां तांचे पंचायतींनी थोडो बोवाळ केला कित्याक तुमचो फोकस आसूंक जाय आशिल्लो पॅन्डेमिकाचेर. आमी थंय क्लियर कट सांगलां की हे सेशन फक्त पॅन्डेमीक आनी फायनान्शियल सिच्युएशन आनी एनवायरमेंट हे तिनूच इश्यू डिस्कस करपाक घाला. 2.5 लाख झाडां मारपाचो प्लॅन आहा सरकाराचो, तें डिस्कस जावंकूच जाय. पॅन्डेमिकाच्या टायमान आमदार तांचो वचून दुयेंत आहा, तो आज येता फाल्यां येता म्हणून ते फकत सांगतात. रेमडेसिवीर असली जी लायफ सेवींग ड्रग्स आहा ते कोणा कडेन ना. गोंयची कंप्लीट जनता इज फिलींग शेल्टरलेस बिकॉज ऑफ दीस डिझास्टर्स गव्हर्मेंट. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. आज ब्युरोक्रेट सरकार चलयतात, थोडे ब्युरोक्रेट बरेय बी आसा, पूण बेजिकली गोंयकाराच्या हातान गोंयचो सरकार ना. हें क्लियर जाल्लें आहा. अशें हातून आमी डिमांड केल्लो ओपोजिशन म्हणून की तिनूच इश्यू डिस्कस जावचे. एक म्हणटा ते कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक, दुसरो म्हणटा तो फायनान्शियल सिच्युएशन ऑफ द स्टेट, कित्याक रेव्हेन्यू आनी एक्सपेंडिचर दोनूय एस्टिमेट्स जे आहात बजेटान दे हॅव गॉन फॉर अ टॉस. सो वॉट वी आर पासिंग इज एन इररेलेवंट बजेट. So we have said that there should be a reset of the budget, take a vote on account for another 4 months and then come with a proper session. पण ते करूंक सोदनात. ते फक्त तांचे कॅम्पेन मोडान आहा. इलेक्शनां जिल्हा परिशदाची येतली म्हणून तांणी लोकल तांचे सरपंचाच्या प्रेशराचेर ते ऑक्युपन्सीचें बील फाटल्यान घेतलो. तशी आनी 2 बिलां तांणी फाटल्यान घेतली. एक इज येतें सिंगल विंडो IPBचे क्लियरन्सीक बील आशिल्लें तें फाटल्यान घेतलां. सो बेजिकली सरकार गोंय विरोधी सगळो एजेंडा एक धपक्याक एक 2020 मॅच खेळिल्ल्या भशेन हे 2020 वर्सान लोकशाहीची हत्या करूंक सोदता. वन डे असेंब्ली तुम्ही सपोर्ट केलो ना? See, we have told them very clearly, I was for a virtual session. Discuss everything in a virtual way. Parliament is going to happen in a virtual, Parliament is going through a virtual session this time. So I don't understand, this budget last time, they threw all of us out and passed the budget. This time, they may force us to remain out. Because this type of a thing, wherein an entire irrelevant budget. One day assembly session देखून झालेला opposition have agreed to that. No, we have not agreed. We have given in writing last time. And I have also spoken to you. आम्ही फटींग न्ही. आम्ही गोंयच्या लोकांच्या फुडें आमकां उतर आहा आनी लोक आमकां वळखतात. आज हांगा एक उलयलें थंय एक उलयलें तसले करपी आमी न्ही. पंचायत आनी थंयच तूं अशें म्हणटा जाल्यार फाल्यां आमी इन रायटींग आमचें ऑब्जेक्शन दितात. इन रायटींग आमी जें कितें हांवें आतां उलयलां की 3 वस्तू डिस्कस जावच्यो. कोरोना व्हायरस, दुसरें म्हणटा तें फायनान्शियल सिच्युएशन आनी तिसरें म्हणटा एनवायरमेंट जे इतलो भरमसाट सैम काबार करपाक जे फुडें सरल्या हे तिनूच इश्यू डिस्कस जावचे हें आमी डिमांड करतलो. पंचायत अमेंडमेंट जे आसले ओक्युपन्सी ते फाटी घेतले ते तांणी फाटल्यान घेतला. ते फाटल्यान घेतला आनी सिंगल विंडो खातीर काडिल्लें तांणी ते फाटल्यान घेतला. ओके. आणि पयशांचे ते कशें कितें करता? वोट ऑन अकाउंट काय फूल बजेट? फूल बजेट पास करूंक सोदता ते न्ही. आतां हे शेतकऱ्याचो सरकार म्हणटा. हांवें तांणी स्पेसिफीक सांगलें की निती आयोगान मॅन्डेटरी केल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडचो म्हणून. हें हाडला काय म्हणून ते हाडूंक ना तांणी.
तांणी कितें व्हेहिकलाचेर कितें जोडपाच्यो खबऱ्यो फक्त तातूंत आहा ते तुझ्या व्हर्च्युअल असेंब्लीच्या हेचेर तेणी डिस्कशनाचेर कितें काय करनात ते काय व्हर्च्युअल बिच्युअल उलयत ना ते तांकां नंबराचो मद आहा आनी ते बुलडोज करून सोदतात कन्सेन्सस क्रिएट करप म्हणटा तें तेंचे मनान आनी तांचे तकलेनूच ना. सो त्या दिसा असेंब्ली 1 डे सेशना दिसा समज तुमी वर्कआउट केल्यार सगळें इजिली पास जातलें मागीर कितें जातलें. अरे बाबा सगळें ओपोजिशन वॉकआउट करतले काय कितें करतले ओपोजिशनान ओपोजिशनाचें काम करपाचें आसता लोकशाही आनी जें कितें करूंक जाय तें आमी करतले. आमकां दिसता हे लोक विरोधी सगळो प्रोग्राम एजेंडा गव्हर्मेंटाचो एक धपक्यान एक दिसान पॅन्डेमिकाच्या नांवान ते पास करून सोडटा. तांचे मिनिस्टर आहा तांकां उत्तर दिवपाक तांची लायकी ना. तांणी भरपूर स्कॅमां केल्लीं आहा एम्प्लॉयमेंटान स्कॅमां भायर येवपाचीं आहा लेबर गेट म्हणटा ते व्हडले स्कॅम हे सगळें तांकां डिस्कशन करपाक नाका आनी नाका तांकां म्हणून हे पॅन्डेमिकाच्या नांवान ते सोडून सोदतात इतलेंच तें. तुमचो तुमी 1 डे असेंब्ली सेशनाक जाय म्हटलेलें ओपोज केलेलो पहिली म्हणजे